नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश पुरो बामणकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांपयली नजर मारया हेडलायन्साचेर। साळगांवच्या मुड्डवाडो वाठारात दोट्टी खून प्रकरण, पोलीस आनी फॉरेन्सिक टीम घडणूक थळाचेर दाखल, फुडलो तपास चालू। गोंयांत फुडारकय येतले आमचेच सरकार, मंत्रीपद दिता म्हणून सांगले जाल्यार विरोधी आमदार येतले धांवून। मंत्री विश्वजीत राणेचे स्टेटमेंट। दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत उपलब्ध करून दितले दर्जेदार सुविधा। वेंचणूक ड्युटेर रुजू जावंक नाशिल्ल्यान कोलवाळे पुलिशेन एई घेतलो ताब्यात। उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या आदेशा उपरांत कोलवाळे पुलिशेन केली कारवाय। म्हापशा गिरी वाठारांत फुटली उदकाची पायपलायन फुटिल्ल्यान हजारांनी लिटर उदकाची जाली नाशाडी। पायपलायन दुरुस्तीचें काम झुजा पावण्यार चालू। शिरदोना खून प्रकरणात जेनिटो कार्दोजोक सर्वोच्च न्यायालयाची थाकाय। उच्च न्यायालयान सुनायिल्ली 3 वर्सांची ख्यास्त सर्वोच्च न्यायालयान केली स्थगीत। ₹8.50 कोटी थकीत भाडे फारीक करात। मुरगांव नगरपालिकेची इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशनाक नोटीस। 15 दिसां भितर भाडे फारीक केले ना जाल्यार करतले कारवाय, दिल्या शिटकावणी। आनी आतां खबरो विस्तारात। साळगांवच्या मुड्डवाडो वाठारात दोट्टी खुनाची घडणूक घडली। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण पुलिशेन पंचनामो करून दोनूय डेड बॉडीज पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडून दिल्या। पळयात पुराय बातमी। मोर्जे एका जाणटेल्याच्या खुनाची घडणूक ताची आसतना साळगांवच्या लक्ष्मी नारायण देवळा फाटल्यान एका भाड्याच्या कुडीत दोग दादल्यांच्यो कुडी सांपडल्यो। ह्यो दोनूय कुडी रक्ताच्या थारोळ्यांत माखिल्ल्यो। धारदार सुरयेन दोगांचोय गळो चिरून खून केल्ल्याची म्हायती मेळटा। रिचर्ड डिमेलो आनी सोनू सिंग अशी खून जाल्ल्या दादल्यांची नांवां आसात। सोनू रिचर्डा कडेन कामाक आशिल्ल्याचें कळटा। खुनाचे घडणुके उपरांत पुलिशेन धांव मारून पंचनामो केलो। तशेंच दोनूय कुडी पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडून दिल्यात। हे खून कित्या खातीर जाले ते मात कळपाक मार्ग ना। खंय तरी एक एक्शन जावपाक जाय फ्रॉम द पुलीस एंड टू शो दॅट कोण आतां अशें जाल्लें आहा अशें दिसता खूब जाणांक की आमी कोणाक भियेना। हें चेंज जावपाचो गरज आहा। हो कॉन्सेप्ट हो मायंडान खूब जाणांचे स्पेशली यूथ यंगस्टर्स हेंच्या मनान जो हो एक कॉन्सेप्ट आहा की आमी कोणाक भियेना, हो कॉन्सेप्ट चेंज जावपाक जाय। देर इज लॉ, देर इज रूल and there is police. So migrants are responsible, you mean to say, for this crime? I am just telling you that these are all the issues and problems what we are all facing as Goans. As Goans, गोंयकार जे आहा आमचे पॉप्युलेशन जे आहले आमचे पॉप्युलेशन थोडे आमचे भायर गेले आनी तितून हे जे मायग्रंट्स येयल्ले आहाय आनी गोंयान इन सर्च ऑफ जॉब्स, they are not voters. Let me be very frank, they are not voters. Or they are not गोंयकार, or they are not थोडे जाण अशें मागीर कमेंट करता की they are vote bank ना। They are all come over here in search of jobs in different types of industry. So हितून आमी आतां कंट्रोलिंग कशें करतले हेचेर प्रश्न आहा आनी हेचेर आमकां चिंता व्यक्त करपाची गरज आहा। नमस्कार, हांव सध्या सालिगांव मुड्डवाडो हांगासर आनी हांगासर येवपाचें कारण म्हणजे की सालिगांव हांगासर रावत्या एका रेंटेड रुमाचेर सस्पेक्टेड डबल मर्डर जाल्याची खबर सध्या समोर येयल्ली आसा। आनी हांव पावला त्याच स्पॉटाचेर मुड्डवाडो सालिगांव हांगासर। तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकता की पुराय पुलीस टिमीची फोर्स जी आसा ती हांगासर एका रेंटेड रुमासर हांगासर पंचनामा खातीर तर सविस्तर इन्वेस्टिगेशन करपा खातीर पाविल्ली आसा। सध्या हो जो मर्डर जाल्लो आसा, डबल सस्पेक्टेड मर्डर, हेची अपडेट अशा तरेन आसा की सोनू सिंग हो रेंटेड रुमासर हांगासर मुड्डवाडो हांगा रावतालो आनी तो रिचर्ड डिमेलो हो जो एक म्युजिशियन आसा आनी म्युजिकाचो तेजो बिजनस आशिल्लो त्याचे कडेन सोनू सिंग हो काम करतालो। काल राती रिचर्ड डिमेलो हो सोनू सिंगाच्या रेंटेड रुमाचेर आयिल्लो, पण तांच्या मदीं कितें वाद आनी अशी कितें घडणूक घडली ही सध्या मेरेन आमच्या कडेन पाविल्ली ना। पण सकाळीं जेन्ना लोकल जेन्ना थंय भितर पळोवपा खातीर गेले तेन्ना नजरेक हे दोगूय लाईन कंडिशनाचेर आशिल्ले आनी तांच्या गळ्याचेर शार्प वेपनांनी इंजर
इंजरीज दिसून आयिल्ल्यो आसात. सध्या हो सस्पेक्टेड मर्डर आसा आनी दोगूय त्या रेंटेड रुमाचेर भितर आसा. सध्या घटनास्थळी पर्वरी पुलीस, सालिगांव पुलीस तशेंच नॉर्थ गोंयचे SP सध्या घटनास्थळी पाविल्ले आसात. तशेंच DYSP विश्लेश करपी आसात ते सध्या हांगासर पाविल्ले आसा. कांय वेळातूच हांगासर फॉरेन्सीक टीम पाविल्ले आसा. घटनेची हांगासर पंचनामा जी आसा ही करपाक सुरवात जाल्ली आसा आनी फॉरेन्सीक टीम जी आसा हांगासर सविस्तर इन्वेस्टिगेशन करीत आसा. सध्या ह्यो दोनूय डेड बॉडी जी आसा ही पोस्टमॉर्टमा खातीर व्हेल्ली वयतली. ह्या डबल सस्पेक्टेड मर्डर केसी फाटल्यान जितली अपडेट आनी इन्फॉर्मेशन आमच्या मेरेन पावतली तितली इन्फॉर्मेशन आमी तुमच्या मेरेन पावपाचो प्रयत्न करतले. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा अजोटीकर. गोंयांत फुडाराकूय आमचेच सरकार आसतले. विरोधी पक्षांनी कितले हात वयर केले, हातान हात घेतले म्हणून कांयच फायदो जावपाचो ना. आमी मंत्रीपदाची ऑफर जर दिली जाल्यार वेचून आयिल्ले विरोधी आमदार परते आमचेच कडेन धांवन येतले असो दावो मंत्री विश्वजीत राणेन केला. मजगतीं दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत सगळ्यो साधन सुविधा उपलब्ध करून दितले. देखून आतां जे टिका करतात तांकां मुखार ती टिका करपाक मेळची ना अशें विश्वजीत राणेचें म्हणणें. गोंयांत फुडाराक आमचेच सरकार सत्तेर येतले. विरोधी पक्षांनी कितले हात वयर केले आनी हातीन हात घालून भोंवले म्हूण ताचो कांयच फायदो जावचो ना. आमी मंत्रीपद दिता म्हूण सांगले जाल्यार वेचून आयिल्ले विरोधी आमदार आमचेच कडेन धांवन येतले अशें मंत्री विश्वजिताचें म्हणणें. आयकात. सरकार हे आमचेच सरकार येतले आनी हे सरकार देश एक लक्षांत सदां दवरप. दिल्ली राज्य कोण चलयता तोच गोंय राज्यांत तो सरकार घडयता हे इतिहास आसा गोंय राज्यांत. आनी म्हणून आमी वेगळे तरेन हात वयर केले काय पाय मारले म्हणून जायना. हात वयर अशें केले म्हणून सरकार घडचें ना. हात सरकार घडोवपाक जाय. आमचे सारखे लोक हांगा बसल्या. आमी सरकार आमी घडयतले. मुख्यमंत्री आसा, दिगंबर कामत आसा, हांव आसा, जायते लोक आसा जेजो प्रभाव वेगवेगळ्या मतदारसंघाचेर आसा. आमी आमचो मतदारसंघ योग्य तरेन लोकांची जाय मनस्थितीन जे कितें मनान जे आसा ते पूर्ण करून आमी सरकार आमी घडयतले. सत्ता खातीर सगळ्या लोकांनी हात एकमेकाचे धरले म्हणून सरकार जावचें ना. इलेक्शन येता येता ते वेगवेगळ्या दिशेन धांवतले आनी उरतलो दिगंबर कामत आनी विश्वजीत राणे. मागीर बाकी आनी कोण दिसचें ना तुमकां. ह्याच तरेचे गोश्टीन आमकां फुडें वचूंक जाय. चड सिरियसली घेवं नाका ह्या लोकांक. हेंचे कडेन कांयच जावपाचें ना. फाल्यां आमी मंत्रीपद कोणाक एकट्याक दिले धांव मारून हांगा येतले मंत्री जावपाक. ह्या तरेचे लोक बी विरोधी पक्षान बसल्या हे तुमी लक्षांत घेवंक जाय. विरोधी पक्षाचे लोक खंय वयता, कोणाक मेळटा हेजेर बी लक्ष दवरात. लोकांनी लक्ष दवरपाक जाय. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटल लोकां खातीर आसा. जे दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाचेर सध्या टिका करतात तांकां भविष्यांत हॉस्पिटलाचेर टिका करपाक कारणां मेळची ना अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. आता प्रॉब्लेमाक आमी ऑलरेडी प्रोसेस चालू केला. तुमकां हांवें सांगला की 2027 इलेक्शनाचे पयलीं सोड फुडल्या 3-4 म्हयन्या भितर गिव अबाउट 3-4 मंथ्स आमचे 5 प्रपोजल आमी कॉम्प्रिहेन्सिव्ह प्रपोजल आमी केल्ले आसा. आता गोवा मेडिकल कॉलेजान आमी डॉक्टर अमित महादेवचे आमी बेगीन सेंटर ऑफ एक्सलन्स आमी कमिशन करता. निश्चितचे टायम लागता ह्यो गोष्टी. हे सगळे आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करपाक. पूण मडगांवचे साऊथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हे कोण टिका करता न्ही तांकां फुडल्या इलेक्शनाक तांकां कांयच तांकां हे गावचें ना की टिका करपाक. आमी योग्य तरेन लोकांच्या बेनिफिटा खातीर हॉस्पिटल बांदलेले आणि बाब दिगंबर कामत मुख्यमंत्री आसतना बांदलेले. हांव आरोग्य मंत्री इतले वर्सां. पूण कांय जे फंक्शनल डिलेज जाता त्यो आमी ओवरकम करून आमी योग्य जाता. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर गौरांग मळकर्णेकार. वीज खात्याच्या कोलवाळ उपकेंद्राच्या सहाय्यक अभियंत्यान वेंचणूक ड्युटेचेर रुजू जावपाक न्हयकार दिल्ल्यान कोलवाळे पुलिशेन ताका ताब्यात घेतलो. उपजिल्लोधिकारी सुयश खांडेपारकारान दिल्ल्या आदेशा उपरांत पुलिशेन कारवाय केल्ल्याचें आयकुपाक येता. एईक ताब्यात घेतिल्ल्यान काँग्रेस आनी आम आदमी पार्टीन खर निशेध केला. अत्यावश्यक सेवेत आशिल्ल्या सहाय्यक अभियंत्याक ताब्यात घेवप सामकें चुकीचें आशिल्ल्याचो आरोप तांच्यांनी केला. जिल्लो पंचायत वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान अधिकाऱ्यांक वेंचणूक ड्युटेर घातल्यात. वीज खात्याच्या थिये उपकेंद्रावयल्या सहाय्यक अभियंत्याकूय वेंचणुकेची ड्युटी लागिल्ली. वीज खात्याक तशें कळीतूय केल्ले. पूण कोलवाळे वीज उपकेंद्राचो सहाय्यक अभियंतो वेंचणूक ड्युटेर वचूंक ना. तो आपल्या कामार म्हळ्यार कोलवाळे उपकेंद्रार गेलो. वीज खात्या कडेन अतिरिक्त अभियंते नात. ताका लागून कार्यकारी अभियंत्यान ताका वेंचणूक ड्युटेर वचूं नाका म्हूण सांगिल्लें. वेंचणूक ड्युटेर आशिल्लो सहाय्यक अभियंतो कित्याक पावलो ना काय म्हूण उपजिल्लोधिकारी सुयश खांडेपारकारान कार्यकारी अभियंत्याक फोन केलो. तशेंच वेंचणूक ड्युटेर घातिल्लो एई कित्याक येवंक ना काय म्हूण विचारलें. आमचे कडेन अभियंत्याचो उणाव आसा. ताका आपूण सोडलो
आनी एकादो ट्रान्सफॉर्मर बंद पडलो जाल्यार ताची जापसालदारकी तूं घेतलो काय म्हूण कार्यकारी अभियंत्यान उपजिल्लोधिकाऱ्याक विचारलें. हॅलो, उलयता न्ही? हय उलयता. हय, तुम्ही जो फोन केल्लो पळय तो तुमचो एई कोण आसा तो? स्वप्नील. हय, तो अजूनय येवना. आमी राविल्ले आतां पर्यंत. कोण उलयता म्हटलं तूं? डेप्युटी कलेक्टर. नाव कितें? सुयश खांडेपारकर. हय. ओके, पळय पात्रांव, तुका हांवें वदोळी सांगलेलें ताका आमी सोडूं शकना सबस्टेशनाचो आनी ताका लागून ते ड्युटेक घाल. ना, तुका हांवें उदोळी सांगिल्लें की ताका अर्द वर पयलीं धाड म्हणून 8:30 आनी मागीर तुवें म्हाका सांगलें पळय, तेज्या उपरांत ताका हांवें 2दा फोन केलो. दोनूयदां ताका फोन लागोंक ना आनी तेजो फोन हो फर्स्ट टायम लागना अशें ना. तेजो फोन अशें खूब फावटी बंद दवरता तो. आनी तुका तो फोन करच्या पयलीं तुका सांगलेलें तेजे फोन चडशे बंद आसता आनी इट इज अ पॅटर्न ऑफिस. प्लस तो मनीस कसो थंय तुका समजावन सांगलेलें. ते अशें ना की हांवें तुजे कडेन कितें लिपोवन दवरला, अशें ना. ना, पण आतां ताका येवपाक कितें आसता? आतां ताका मातशें अर्द वर येवन हांव ताका थंयसून ऑफिशियली वच म्हणून कसोच सांगूंक शकना. इतले मजगती उपजिल्लोधिकारी सुयेश खांडेपारकारान पुलिशेक आदेश दिवन एईक हाडात म्हूण सांगले. ते प्रमाण कोलवाळे पुलीस स्टेशनाचे उपनिरीक्षकान कार्यकारी अभियंत्याक फोन केलो. उपजिल्लोधिकाऱ्यान आमकां ताका हाडात म्हूण सांगला, पूण कार्यकारी अभियंत्यान ताका तीच जाप दिली. अशें आसतानाय पुलिशेन उपकेंद्रार वचून एईक ताब्यात घेतलो. उलयता म्हणटा कोलवाळे पुलीस. सांग. तुजो स्टाफ आहा पळय ताका व्हरपाक गेला हांवें पळय. ऑर्डर आहा आमच्या कडेन. ना, ताका व्हरता तुज्या जबाबदारीर व्हर. तो 220 kV सबस्टेशनाचेर आहा आनी आमी पोस्ट एई जाय म्हणून थंय एई घालता. तूं ताका व्हरता जाल्यार तुजी जबाबदारी ब्लॅकआउट जाली. आमकां ऑर्डर आहा तो प्रमाणे तसो व्हरता. तूं व्हरता ताका हांव जबाबदार ना, पूण हांव ताका व्हर म्हणून तुका कसोच सांगिना. तेजी थंयसर गरज आहा. थंयसर तो एई थंयसर आतां सकाळी 12 वरांपासून शिफ्ट आसता आमची. आनी आमचें मेजर सबस्टेशन ते ल्हान सबस्टेशन न्हू. ते धाकटुलें सबस्टेशन आसलें हांव तुका सांगतलो ताका व्हर म्हणून. आमचे कडेन 3च एई आहा. आमकां जाय 5 एई शिफ्टी करता पळय तेन्ना. एटलिस्ट ताका व्हरता मागीर ताका रोखडी सांगतली न्हू रिलीव करून. तूं जर तर ताका व्हरता आनी हांगा जर आपय पात्रांव तुका परत एकदा सांगता, आमचें व्हडलें सबस्टेशन. आमी तुका एक लॉजीक सांगता, आमचे कडेन 100 MVA ट्रान्सफॉर्मर आहा. एक ट्रान्सफॉर्मर बंद पडलो जाल्यार अख्खी नॉर्थ गोवा बंद पडटली. कळ्ळें तुका? सो ताका लागून येदे व्हडले पोस्टाचे मनीस आमी थंय बसयले. तांकां बेश्टे टायम पासाक बसोंक ना. आनी देंपारच्यान त्या स्वप्निलाच्या फाटल्यान लागल्या तुमी सगळे जाण. आमी सांगूं ना बाबा, आमकां ऑर्डर येयला ती. वीज उपकेंद्राचेर अत्यावश्यक सेवेत आशिल्ल्या सहाय्यक अभियंत्याक ताब्यात घेवप सामकें चुकीचें. हेर खात्यांच्या अधिकाऱ्यांक तुमच्यान वेंचणूक ड्युटेर घालपाक जाता. तरी आसतना तुमी वीज खात्याच्या अभियंत्याक वेंचणूक ड्युटेर घालतात हाचो अर्थ कितें काय म्हूण काशिनाथ शेटये विचारता. ड्युटीर आशिल्लो पळय ताका एक BLOचे सुपरवायझर म्हणून ताका एक नोटीस आशिल्ली फ्रॉम द डेप्युटी कलेक्टर मिस्टर सुयेश खांडेपारकर. सो ताका आमच्या इन रिप्लाय केलो की ताका सोडूंक जायना बिकॉज ही इज ते आमचे तो कॅटर करता मेन सबस्टेशन बीच नॉर्थाचे फूल ते जाल्यार तो कलेप्स जातले म्हणून, कित्याक तो ना जाल्यार. सो ताका सांगून सुद्दां तो म्हणपाक ताका अर्द वर आपूण उखलून व्हरता हे ते आपल्याक फ्लायींग ना. कितें आसा तो एसेन्शियल सर्वीस. जसो तुका दोतोराक व्हरपाक मेळना, DSPक व्हरपाक मेळना, तसो तो एसेन्शियल सर्विसाचो मनीस. ताका तो त्या एका स्पेशलायज्ड आसा आनी ताका थंय दवरला. ताका भितर येवन पुलिसान ताका उखलून गेलो. दिस वॉज नॉट करेक्ट. आमी ताका फोन मारपाचो सुयेशाक ट्राय केलो, ताणें उखलूंक ना. म्हजो ताका 10 उखलून गेलो. ताज्या एडिशनल कलेक्टराक हांवें फोन मारलो, ताणें ताजो फोन उखलूंक ना आनी विच वॉज नॉट करेक्ट. ह्या प्रकरणाक लागून काँग्रेसीच्या शिष्टमंडळान उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्याची भेट घेतली. गरजेच्यो सेवा बजावपी अधिकाऱ्यांक वेंचणूक ड्युटी घालची न्हय अशी मागणी काँग्रेसीन केल्ल्याचे अमित पाटकर सांगता. प्रामाणीक ऑफिसर जे एसेन्शियल सर्विसीन तांच्याच फाटल्यान लागता. सो आय थिंक दीस शोज that there is a total collapse of the administration. The collector has promised us. He told me that immediately he spoke to the CE. आता एका ए जर तर कॉर्पोरेट जायना, अरे ताज्या वयलो ऑफिसर आहा, तुम्ही ई कडे उलया. ई ऐकना, तुम्ही CE कडे उलया, सांगा बरं ते रिप्लेस कर म्हणून. सो वी हॅव डिमांडेड की जे ऑफिसर स्पेशली एसेन्शियल सर्विसाचेर जे आहा गॅजेटेड ऑफिसर तांकां रिलीव कर इमिजिएटली. कित्याक फाल्यां तूं SIRाच्या नांवान तूं गोंयचें घट्टण करतलो, गोंयकारांक मारून उडयतलो. अरे फाल्यां GMC आहा, फाल्यां हॉस्पिटलां आहा, दोन्ही डिस्ट्रिक्टाची मेजर हॉस्पिटलां आहा, प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन हेल्थ सेंटर आहा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV.
म्हापशा गिरी वाठारात उदकाची पायपलायन फुटली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या वाठारात बांदकाम सुरू आशिल्ले तेन्ना ही पायपलायन फुटिल्ल्याचो अदमास आसा. पायपलायन फुटिल्ल्यान हजारांनी लिटर उदकाची नाशाडी जाली. ते ऑटोमॅटिक फुटले म्हणटा. ऑटोमॅटिक फुटले म्हणटा. आता आम्ही काम करपा गेला. आता ते पाईप शोधल्याशिवाय आम्ही काय सांगू शकना. फ्लावराचे काम इतले दिवस बंद असलेली. ओके. आता ते लाईन शिफ्ट करपाचे आसा. अजून ते शिफ्टिंगाचे काम त्यांचे चालू जावना. त्यांचे इस्टिमेटाचे प्रॉब्लेम ताका लागून ते करतात. हे रोड हे नॅशनल हॅवी त्यांनी WRD हे करू जाय. आणि इस्टिमेट सोबत ते रोड वाले ते त्यांना फारीक करू जाय. ते WRD आणि ते रोड वाले पळतात. ते आमकां ना काही पाईपलाईन आता सकाळी फुटली. ओके. हे रॉ वॉटर मध्ये धुपाची उदीक नाहीये. धुपाची उदीक पोचून बरोबर होतून फिल्टर जात आहे. जाऊन मग पब्लिक वयता उदीक. ओके. नापाच्या बरोबर डिफिकल्ट झालं काय. आता उदीक आसा पळय केलें म्हण काय जाय. ओके. केन्ना काम कंप्लीट जातले. आता ते शोधल्याशिवाय काय सांगू शकना आम्ही. पण एक जातले 4-5 जातले. प्लान त्यांना खबर आहा मरे. आता पहिली त्यांनी केला. ते आता कोण ऑपरेटर येतात कितें त्यांचे ते सगळे तसे आता. शिरदोणा खून प्रकरणात जेनिटो कार्दोजोक सर्वोच्च न्यायालयान थाकाय दिली. ह्या प्रकरणात न्यायालयान जेनिटोक 3 वर्सांची ख्यास्त सुनायली. ताका जेनिटोन सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्ले. शिरदोना खून प्रकरणात जेनिटो कार्दोजोक सर्वोच्च न्यायालयान थाकाय दिली. 2009 वर्सा शिरदोना संतोष कालेल आणि फ्रांसिस मॅन्युएल डिसोजा उर्फ मिरांड हांच्या खून प्रकरणात कोर्टान जेनिटोक दोशी थारायल्लो. या प्रकरणात ताका 3 वर्सांची बंडखण सुनायल्ली. हे शिक्षेक जेनिटोक उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्ले. पूण उच्च न्यायालयानूय जेनिटोक थाकाय दिनासतना ताची शिक्षा कायम दवरिल्ली. उपरांत जेनिटो सर्वोच्च न्यायालयात गेल्लो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मुरगांव नगरपालिकेन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेडाक 8.50 कोटी रुपयांचे थकीत भाडे फारीक करूंक नाशिल्ल्यान कारणां दाखय नोटीस जारी केल्या. जुलय ते सप्टेंबर 2025 मेरेन साबार याद करून लेगीत आनी बसका घेवन लेगीत IOCLान थकबाकी फारीक करूंक ना वा समाधानकारक स्पश्टीकरण दिवंक ना अशें मुखेल अधिकारी सिद्धिविनायक नायक हाणें नमूद केलें. 15 दिसां भितर फारीकणी वा स्पश्टीकरण मेळ्ळें ना जाल्यार गोवा पब्लीक प्रिमायसीस कायदो 1988 खाला कारवाय जातली अशें अधिकाऱ्यांनी सांगिल्लें आसा. पळयात. गोवा म्युनिसिपालिटीची अराउंड 8,000 प्लस स्क्वेअर मिटर जमीन ऑन लीज ही इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशना कडेन आसा. आणि तांकां आमी वेरियस टायम टू टायम तांकां आमी नोटिसीस काडटाले तांचे अमकें स्थगीत आसा बी म्हणून. तांचे भाशेन ते आपल्या भाशेन कितें पेमेंट करताले आनी मागीर तांचो पेमेंटूय सारको ट्रिकल्सान जाल्लो. सो वी हॅड टू गो थ्रू दॅट एंटायर इश्यू. त्या वेळाचेर आमकां अशें दिसून आयलें की ऑलमोस्ट 8.5 कोटी तांचे कडल्यान आमकां ड्यूज आसा म्हणून. सो विदाउट वेस्टिंग मच टायम वी इशूड दॅम द नोटीस. दॅट वॉज अराउंड 3 months बॅक. सबसिक्वेंटली आमी तांचे कडेन कम्युनिकेशन केलें. तांणी बी थोडे रिस्पॉन्स दिले बट responses were all irrelevant. So, taking all these factors into consideration, we have issued them the notice under section 80, 84. So, under Goa Municipalities Act, and we will go ahead with the proceedings. We have given them notice to that we will enforce the eviction if they don't pay their bills. या कितके दिसाचो टाइम दिला सर? 15 दिसाचो. नाल्यार तुमी ते खाली करतले? Obviously, we will have to take a call on that.
15 days time, yes. नोटीस करपाचें कारण म्हणजे आउटस्टँडिंग अमाउंट आनी आमी आमचे ड्रायव्ह आमचो जो चालू आसा आता 2 महिने जाले आमी अराउंड 200+ नोटिसा सर्व केलेली आहा. तितून IOC येता आनी थोड्यांक आमी ऑलरेडी सील पासून मारलेली आनी थोड्यांनी पेमेंट येवन केलो पासून. आमी पयलीं सांगलेलें आमकां कोण बिझनेस करता कितें करता आमकां प्रॉब्लेम काय ना, पण एज पर आमचे कितें म्युन्सिपालिटीचे कितें आसा ट्रेड लायसन्स फीज आनी हे तुमी भरात. आणि IOCचो इश्यू हो लॉंग पेंडिंग इश्यू आहा. आमचे 8,000 स्क्वेअर मीटर एरिया तेंच्याकडे आसा आनी तेंचे हो पेंडिंग खूब वर्सांसून आसात आनी आमचे तेंचे उलोवप चालू आसलेले आनी खंय तरी आमी तेंकां बसून ते काबार करून की आमी HPCLाचेर तसोच आमचो हांगा प्रॉब्लेम तो आमी सॉर्ट आउट केलो आनी तेंच्यांनी आमकां 9,000 स्क्वेअर मीटर एरिया आमची हँड ओव्हर केली आनी बाकीचे एरिया ते जे यूज करतात तेंची एरिया तेचे ते अमाउंट आतां आमकां रेग्युलर आहा आनी आतां IOC कडेन कसो आहा त्यांचो करार खूप वर्सां पयलीं जाल्लो आनी आमच्या भितून ते पेमेंटा खातीर खंय तरी उरलेले म्हणून आयज दिता फाल्यां येता म्हणून आमच्यो मिटिंग्यो खूब जाल्यो. इवन तो आयज कोणी सांगलें आयज मेळपा येता म्हणून आमकां काय ना, आमकां तो लॉंग पेंडिंग इश्यू आहा तो बेगीन तेंच्यानी दिवचे कितें आमचे 8,000 स्क्वेअर मीटर एरिया ते युटिलायज करता आनी त्याचो 8 कोटी कितें अमाउंट आसा. आमी सांगलां आमकां जर तुमकां जर दिवपाक जायना जाल्यार तुमी आमचे वेकंट करा म्हणून ते आतां तेंच्यांनी फोन मारला ते मेळपाक येवपाचे आहा म्हणून. ते म्हणटा आमचो बिझनस जो आसा जो रन करता आमी इतली वर्सां आमी चडशे आमचे फ्यूल म्हणटा तो आमच्या हेका वयता नेवी आर्मीक तेंकां वयता, पूण ते आमकां लागना. एक्चुअली आमचो जेन्ना तूं प्लॉट यूज करता जाल्यार आमचें कितें आसा तो रेव्हेन्यू आमकां तो दिवचोच. कुंकळी आदींच समस्यांनी रेवाडो घातला. कुंकळी वाठारांतले उदका स्रोत दूशीत जाल्या, दुयेंसां पातळा. लोकांक ह्या बुरशा वासाक लागून दीस रात दारां धांपून रावचें पडटा. अजून मेरेन ह्या प्रश्ना वयल्यान आमचो सुटावो जावंक ना आनी तातूंत हो भर घालपी नवो प्लांट आमकां नाकाच अशें म्हणत थळावे हट्टाक पेटल्या. आमची कुंकळचीच गार्बेज ती आमी कलेक्ट करता ताची दोशी वचून पळयली जाल्यार दॅट इज नॉट ट्रिटेड प्रॉपर्ली. आनी जर 5 टन आयले दिसाची भोंवपा सारकें मेळना. अर्ली इन द मॉर्निंग नुस्त्याची गाडी, रातची नुस्त्याची गाडी, दार तर अजून बंद आसा. आमी लेटर बरयली, पेंडंट लायट मार्च केलो, सगळें करून पळयलें. आतां लिगल सोल्युशना खातीर थोडे कोर्टान गेल्या वी आर सपोर्टींग देम फॉर दॅट. आनी हें जर परतून आयलें जाल्यार घरा भोंवपाची सुद्दां आमची परिस्थिती उरची ना. गेली एक थोडे 5-10 महिने फाटी एक मोठं हिंगा आंदोलन जालें, परस जालें आसतलें. आनी आंदोलना भितर एक असो इश्यू जालो की हिंगा असलो झाडांचो वास मारतालो कुंकळ्यान. हांवें सगळ्यांक हें दिलें कितें एज अ कावन्सिलर हांव सांगता म्हणलें त्या दिसांनी चलताली एसेंब्ली चलता आसतना हांवें तांकां कितें सांगलें एसेंब्लीच्या टायमार ह्या वाठारांतल्यान जायते MLA वयतात. आमी हिंगा कुंकळचे 4 रस्त्यार बसया सगळें हाडव्या. तांकां कळणी की हे इंडस्ट्री आसा बोवाळ जाता म्हणजे वास येता लोकांक त्रास जाता म्हणून आमी हें करता म्हणून. आज आमकां कुंकळकारांक कोण पळयना कारण कशें आहा सगळे कडेन सेटिंग केल्ले कडेन आसा. आज न्यूजाचेर खंय रिटर्न खंयच सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट म्हणून येयला, खंय न्यूजाक कोण तरी हाडला, फाल्यां दुसरो कोण येतलो स्टेटमेंट दितलो आपणें हाडला हें बंद ना म्हणून सगळें हें सगळें सेटिंग पॉलिटिक्स चालू आसा कुंकळ्यात. एक आर्टिकल आयिल्लो जवळ जवळ जाले 10 ते 12 दीस ते 15 दीस जाले. तेजेर मेन्शन केला न्यू वेस्ट मॅनेजमेंट फेलिस्टेशन फॉर इंडस्ट्रियल क्लस्टर अनाउन्समेंट. आतां जेन्ना कुंकळी इंडस्ट्रियल स्टेट 89 90 जेन्ना जाल्ली तेन्नाय लोकांक हेजे इफेक्ट्स खबर नाशिल्ले. आतां इफेक्ट्स कळोन येताय 20 वर्सां जालीं आतां इफेक्ट्स कळोन येताय लोकांक. ग्रावंड वॉटर एअर मॉनिटरींग सिस्टम बी कांय ना, थिंग सगळी टोटल फेरियर. आनी आज मिटींग जी पळोवन म्हाका हांसो येता. एक कॉन्सिलरान मारियानो सुवारीस म्हणून एक क्वेश्चन रेज केलो आज की जी लेटर तुम्ही बरयता फॉरवर्ड करता तुमकां कन्सर्न डिपार्टमेंट जावं पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड जावं IDC जावं कोणाकूच तेंची तुमकां रिवर्ट बॅक आन्सर कितें येता तेंचे कडेन आन्सर ना. ते म्हणटा हांव परतून लेटर करता म्हणटरी हें कितें हांव तुका मारता तूं रडोवन दाखय ह्यो खबरी जाल्यो. ते हेंकू पडोन गेले ना. थोडी कॉन्सिलरां इतली म्हायती ना बाबा पोल्युशन केन्ना स्टार्ट जालें तें गांव पोल्युशनाचेर आमी कॉन्सिलरान ऑब्जेक्शन केला तेजेर. हांव पयलीं लेटर केलो तेका पोल्युशन बोर्डाक आनी कितें म्हणून कहली हांव मागीर इन्स्पेक्शन करपा जाय पळय म्हणून कहली तेका आजून रिप्लाय येयला आमकां. आनी आतां कावन्सिलान गेलां डिसिजन वचोन तिका सगळ्या कावन्सिलर पोल्युशन हेजे वचोन बसपाचें पोल्युशना दारां. हय आमी स्ट्रॉंगली तेजेर आमी ऑब्जेक्शन हाडा. आनी आतां न्याय आनी वेस्ट मॅनेजमेंट हो प्लांट आनी येवपा आहा म्हण आयकलां पूण आमी हो केसो हांगा वचून दिवपा वी हॅव ऑलरेडी स्पोकन टू आवर MLA. तो उलयला त्या लोक सांगला आपण आसपल्यार हो केन्नाय जावपा ना आनी आमी जावपा दिवपा ना.
आणि हांव रिजनलला सांगता रिजनल कितू करोडांचो रस्तो केलो म्हणटा 2 ते 3 करोड 2 करोडा 3 करोडा रिजनल सांगता आपण रस्तो केलो म्हणटा इट लुक्स लायक ही डीड अ फेवर फॉर द कुंकोळकार अरे कुंकोळकार मोता हे पोल्युशना लागून आणि तूं व्हडी कोणा सांगता हो रिजनल म्हणटा तूं यो आनी थिंग पयलीं यो ही कुंकोड राव पयलें हिंगा हें पोल्युशन कितू जाता तें पयलीं चोय आमकां आमगे कुंकोडे लोक मेलो सगलो आनी सगळें उदक पोल्युटेड जालां हो जो प्लांट ट्रिटमेंट प्लांट हाडून आमच्या कुंकोळेकारांचेर माथ्यार आनी एक हे वेस्ट मॅनेजमेंटाचो डॉब हे घालपाक सोदता काय कितें हे आज प्रश्न सगळे कुंकोळकारांक पडलेलो आसा त्याच प्रमाणे ह्या जे गोवनाचे जे कटआउट येयला तेजेर क्लियरली बरयल्लें आहा की 5 टन जो पळय वेस्ट आहा फ्रॉम काकोडा इंडस्ट्रियल स्टेट काणकोण सांगे कळी मागीर तुगेले सरावंडींग जे आसा पळय सगळो वेस्ट ते थिंगा हाडूंक सोदता हें कितें हांव स्ट्रॉंगली ऑब्जेक्शन करता आनी JIDCचो जे चेअरमॅन आहा बाब रेजिनाल्ड हेका सांगूंक सोदता की जाणें जर हिंगा कुंकोळ्याक इंटरफियर जावपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार आमी ताका उगी रावचे ना सगळे कुंकोळकार कुडतरी वचून बसतले तेच्या घरा कडेन ही स्ट्रॉंगली ताका आमी वॉर्निंग दिता. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटिन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.